नमस्कार, दनपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारात. वाऱ्याच्या नेटान कुट्टी फोंड्यात सिव्हिल सप्लाय गुदावाची शेड उडयली. शेडी वयले पत्रे वाऱ्यान उडले. सद्याक गुदाव उक्तोच पावसाचे सगळे उदक भितर. भिंती फुगल्यो. काम सुरू आशिल्ल्यान रेशन कार्डाक दिवपी तांदूळ त्या गुदावांत खंय दवरूंक नाशिल्लो. नाजाल्यार सगळो तांदूळ फुगपाचो. गुदाव खंय 5 वर्सां आदीं बांदिल्लो. तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयता हो जो कुट्टी हांगासर हो रायस जो सिव्हिल सप्लायचो हो गुदांव आसा आनी ह्या गुदांवाची तुमी फाटल्यान जी शेड पळयता ती फाटले 5 वर्सां जालीं हे जे रूफ आसा गुदांवाचें हे रिपेर केल्ले आनी जे पत्रे बित्रे चॅनल सगळे नवे घातिल्ले. पण हालींच 4-5 दीस पयलीं एक ते वादळ जालें, तितून हे सगळे पत्रे जे आसा ते उडोवन गेल्ले आसा. अर्दे पत्रे सगळे थंय ओपन जाल्ले आसा सगळे. आनी म्हाका दिसता जो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तो खंय 4-5 दीस जालीं येवकूच ना. गुदांव तसोच ओपन आसा. सद्या पण भितर तेंच्यांनी कांय दवरूंक ना. पण म्हाका दिसता सगळें उदक जे पावसाचें आहा तें सगळें भितर ते गुदांवान येता आसतलें. पण चावी मागलेली ते म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टरान व्हेल्या म्हणटा. सो भितर आमकां वचपाक मेळना एक्झॅक्ट भितर कितें पोजिशन आहा त्यो. कारण जे पावस पडटा तितून ह्यो भिंती म्हाका दिसता सगळ्यो फुगपाच्यो आसा. कारण अशा पद्दतीन हे आतां कितले दीस जाले हे ओपनूच आसा आनी पत्रे सगळे बावन. म्हाका दिसता सरकारान सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटान हेजेर लक्ष घालून हे रोखडेच रिपेर करीत जाल्यार हो गुदांव जो आहा तो सेफ उरतलो. कारण हांगासर जो गुदांव स्टोर करता हे तांदूळ आनी गंव दवरता जे लोकांनी खावपाचे अन्न जे हांगासर त्या गुदांवान सांठोवन दवरता. सो सरकारान हेजेर बेगीन लक्ष घालून हे रिपेर करपाची गरज आसा. कुट्टीच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोंय सरकाराची गोंयच्या टॅक्सीकारांक खासा येवजण. म्हयन्या भितर 50 ट्रिपी पुराय करपी पयल्या 500 टॅक्सीकारांक सरकार खंय 25 लिटर पेट्रोल, डिझेल वा CNG फ्री दितले. ताच्या खातीर टॅक्सीकारांनी सकाळी 8 ते 8 मेरेन ॲपाचेर एक्टीव आसचो पडटलो. गोंयच्या टॅक्सीकारां खातीर सरकारान गोवा टॅक्सी ॲप हाडला. ताच्या वरवीं येवजण. अंदू पावसान सुरवातीकूच नेट धरला. पावसाच्या उदकान गोंयची कांय धरणां भरपाक पावली. साळावलेचो धरण काल सांजे सावन ओव्हरफ्लो जावंक सुरू. अंदू धरणाच्या पातळेन तळ गांठूंक नाशिल्ले. पावस सुरू जाता थंय आसा आनी म्हयन्या भितर साळावली ओव्हरफ्लो. काल सांजे 5:30 सावन धरण खंय ओव्हरफ्लो जावपाक लागलो. आपूण विरोधी पक्ष फुडारी आशिल्लो तेन्ना सगळे मिडिया ODPचेर म्हाका टार्गेट करताले. ते सगळे आतां वग्गी कित्याक? मायकल चाळावलो. आतां हायकोर्टान रद्द केल्या ते ODP हांवें करूंक ना. कांय जाण आपल्याक टार्गेट करपाक लागल्यात. ते हेरांचेर उलोवपाक भितात जाल्यार मिडियान विचारचें. प्रक्रियेत खंय तेन्ना त्रुटी आशिल्ल्यान खंय ODP रद्द. आमी ODP केल्ली 5 वर्सां चल्ली मरे. तिका केन्नाच हायकोर्टान म्हणूंक ना ही सारकी ना म्हणून. आमी केल्ली विजय वॉज द मिनिस्टर, आय वॉज द चेअरमॅन. आतां जी ODP हे केल्या ती आमी करूंक ना. कोण तरी म्हणटा मायकल लोबोची ODP ती रद्द जाल्यार ते हांव तेन्ना लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणून. तुमी सगळ्यांनी म्हाका टार्गेट केल्लो. आतां तरी आजुनूय टार्गेट हांवूच आहा. कोण भियेता कितें तेजेर एलिगेशन आनी कोणाचेर घालपाक? तुम्ही अशें म्हणटा ते भियाता. तुम्ही जे लिपोवन दवरला न्हू ते मातशें दाखोवया. तितले तरी भियेनाका. कळ्ळें न्हू? सगल्यांक हांव सांगता, हांव सगल्यांक रिस्पेक्ट दिता पळय. दॅट वेन आय वॉज लिडर ऑफ ऑपोजिशन यू हॅव टार्गेटेड मी. ह्या आहली विजय सरदेसाय मंत्री आहलो तेणें सायन मारल्या. तुमी विचारलो ताका? ना. चेअरमॅन हांव आहलो. 2 ODP हांव बेश्टो सादो मेंबर आहलो कमिटीचेर. आरपोराची केली, पार्राची केली. we had to fight to put things in, remove things which were not supposed to be done. आम्ही झगडून सारखे केल्ले.
वी आर हियर फॉर आवर पीपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी. फर्स्ट आमदार म्हणून आमी तिका जिखोन येयल्या, पूण जे न्हू तुमी जे लिपोवन दवरला न्हू ते मातशें दाखोवया. तितले तरी भियेनाका, कळ्ळें न्हू. सगल्यांक हांव सांगता, हांव सगल्यांक रिस्पेक्ट दिता पळय, पण तुमी जे लिपयता न्हू हे सारकें न्हू बातमी. तुमी लिपोवन जे आपालिपा करता पळय ते सारकें न्हू. दिस इज रॉंग. आय एम फीलिंग व्हेरी बॅड अँड सॅड that when I was leader of opposition you all targeted me, that I did a role in that ODB म्हणून. मागीर आतां कितें जालें? आतां सगळे शांत जाले, उगीच जाले मग तुम्ही. संविधान खतरे में है म्हणटल्यांचे फामिलीन 1975 इमर्जन्सी लावन संविधानाची हत्या केल्ली. तेन्ना संविधान खंय आशिल्लें? मुख्यमंत्र्याचो प्रश्न. ते उपरांत जनता पक्षाच्या चिन्हार आपल्या बापायन वेंचणूक लढयल्ली म्हूण खंय 40 वर्सां चाळयताले. काँग्रेस सरकाराचो मुख्यमंत्री आशिल्ल्या दिगंबर कामतीनूय काँग्रेसीची कर्मां वयर काडली. संविधान हत्या दिवस आमी कित्याक ऑब्जर्व करता तशें पळोवंक वचत जाल्यार संविधान हत्या दिवस हेका 50 वर्सां पुराय जाली. आनी फाटल्या 50 वर्सां संविधान हत्या कशी जाली, कित्याक जाली आनी ती फुडें केन्ना जावची न्ही हाज्या खातीर आमी संविधान हत्या दीस ऑब्जर्व करपा खातीर हांगासर आसा. ज्यांच्यांनी संविधानाची हत्या केली, ज्याच्या फॅमिलीन संविधानाची हत्या केली, ते आज संविधानाच्या पुस्तकाच्या नावाचेर, ते संविधानाचें पुस्तक न्ही, तर संविधानाचे बूक फक्त बोल्सान घेवन भोंवता आनी खंय तरी ह्या संविधानाची आतां हत्या जावपाक शकता हे लोकांक दाखयता. इंदिरा गांधी आनी तिच्या सरकाराचेर उलोवपाचो क्षुल्लकसो जरी प्रयत्न केलो आसत जाल्यार ते दीस तेन्नाच वांगडाच तो अरेस्ट जातालो. आमी म्हणटाले की गोंय नवें राज्य आसा म्हणून गोंयाक सोडलें काय कितें, की बऱ्याच जाणांक म्हणचें पडलें की ब्रिटीश बरें आशिल्ले पण न्ही एमर्जन्सी. गोंयांत जनता पार्टीच्या हेजेर 1978च्या इलेक्शनाक 4 सीट लढिल्ले. एक मडगांव, पणजे, वास्को एंड पाळये. पाळये सीट इज कॉन्टेस्टेड बाय माय फादर, म्हज्या पप्पान कॉन्टेस्ट केल्लो आनी इतकेंच न्ही ताका मतां पडिल्ली 400. 40 वर्सां ताका हिणयताले हो जनता पार्टी, हो जनता पार्टी म्हणून. हांव आमदार जाल्या उपरांत बंद जालें हिणोवपाचें. काँग्रेसीच्या सरकारा वेळार एक टर्म मुख्यमंत्री म्हणून राविल्ल्या दिगंबर कामतानूय आणीबाणी वेल्यान तेन्नाच्या काँग्रेस सरकाराचेर फोग काडलो. was declared, where were the we people of India? Everyone, only to protect one person, the then Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi. Her grandson moves with a book of constitution in villages and says that constitution is in danger. People should ask him, where was the constitution in 1975 when emergency was declared and lakhs of people were imprisoned in the country? आणीबाणीविशीं विद्यार्थी शिक्षकांमदी जागृताय करपा खातीर फुडले वर्सभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी करपाक शिक्षण खात्यान सर्क्युलर काढला. ताच्या वेल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरीन सरकाराचेर चढाई केली. बीजेपी आनी RSS सरकारी यंत्रणांचो वापर करून शिक्षणात राजकारण घुसोवपाक सोदता म्हूण युरीचे ट्वीट. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंयभर सगळ्या रुटार चलपी फेरी बोटींचे सेफ्टी ऑडिट करचे. गोंय काँग्रेसीचो R&D सुप्रिटेंडाक घेराव. फेरेंतल्यो फायर फायटींग यंत्रणा चलनात. चोडणा फेरी बुडली ताका खंय व्हडलो बुराक पडिल्लो. कॅप्टन पोर्ट पावसाची रजावां सांगता. विधानसभेत खंय काँग्रेस इशू काडटली. अमित पाटकर उलयलो. सोराव फेरी बुडपाच्या घडणुके उपरांत गोंय काँग्रेस आक्रमक जाल्या. तांच्यांनी R&D सुप्रिटेंडंट विक्रम सिंग भोन्सालेक घेराव घालो. गोंयभरच्या सगळ्या फेरींचे सेफ्टी ऑडिट जाय म्हूण काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकराची मागणी. तो जे लॉजिक पळय सांगता की पावस पडलो, उदक भरलें आनी बुडली, डेंजरस मरे. खुबशे आमचे प्रश्न आसात विच आर अनआन्सर्ड बिकॉज ताजें ज्युडिक्शन ना. LSA, FFA, IRS केन्ना सर्वे जाल्ली तेंय बरें. आनी दुसरें मजा तुमी पळयात की तो 3 दीस तुमकांच ताणें बायट दिल्या कितें म्हणून 2015 रिपेर केल्ली. सो म्हाका दिसता दीस अ सिरियस इशू आनी दीस इज द क्वेश्चन ऑफ सेफ्टी ऑफ गोंयकार. डिमांड केला की ताणें इमिजिएटली COPक बरोवपा जाय की ह्यो सगळ्यो वेसली ज्यो आसा त्यो अंडर IRS सर्टिफिकेशन जावपाकूच जाय. ताजे LSA आनी ताचे FFA हें ताका इमिजिएटली आमी सांगला की लायफ सेवींग एप्लायन्सीस ज्यो आसा त्यो ताजो रिपोर्ट, फायर फायटींग एप्लायन्सीसाचो रिपोर्ट हो ताबडतोब आमकां दिवपाक जाय. कित्याक हांवें RTI मागिल्ली, आजून ते डिटेल्स दिना. वी वील रेज दीस क्वेश्चन इन द असेंब्ली. वी हॅव सीन
की ताणें आपल्यो स्वताच्यो जेटी काडून कसिनोक दिल्ल्यो आसा जातून 1400 करोड रुपयांचो इन्कम येता. हे फक्त हांगा करप्शनान पेटल्या, हांकां गोंयकाराच्या सेफ्टीचे कांयच पडलेलें ना. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. औद्योगिक वसणुकेत ऑर्डिनन्स फॅक्टरीक परवानगी दितना सरकारान विचार करचो. वेर्ना IDC संघटनेचो अध्यक्ष कल्पक आवरे उलयला. कारतूस करपी ह्युजेस प्रिसिजन मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीत शेनवारा फांतोडेर उजो लागल्या उपरांत बोवाळ. थंय बाकीचे उद्देगय आसात. फायर ब्रिगेड टायमार पावली म्हूण साल्वार, नाजाल्यार अपकीर्त मोठें जावपाचें. वेर्ना IDCतल्या कारतुसां करपी ह्युजेस प्रिसिजन मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी शेनवारा फांतोडेर उजो लागलो. उजो पालोवपी दळ वेळार घडणूक थळार पाविल्ल्यान व्हडले अपकीर्त टळ्ळे. ह्या प्रकरणा उपरांत IDC असोसिएशनाचो अध्यक्ष कल्पक आवरेची प्रतिक्रिया. But the learning from this whole incident is that whether really such ordnance factories should be given permission to have their setup within the industrial estate. आता इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हणटकच कितें आसता की वी हॅव व्हेरी डेन्स कंपोजिशन ऑफ युनिट्स. एका युनिट तेकून आनी एक युनिट आसता आणि दीज युनिट्स नॉर्मली आर हायली एम्प्लॉयमेंट जनरेटिव्ह आणि खुबशे कामगार लोक कामाक बी आसता. आणि ऑर्डिनन्स फॅक्टरी म्हणटकच कितें आसता, तेंचो वेअरहाऊस म्हणून आसता आणि तेचे टेस्टिंग सेटअप म्हणून आसता. आणि दीज आर ऑल एक्सप्लोजिव्ह मटेरियल आणि हायली इनफ्लेमेबल मटेरियल्स. सो that way the government has to take all these things into consideration, and whenever they are given permission, even if they want to have it in the industrial estate, they should be given a secluded place wherein there are no units around, or there are very few units which are not employing at a high scale, because if there are human presence around, there could be fatalities. So these things have to be considered, and even if say they give that unit a place, then probably within 500 meters or a kilometer area there should not be any other unit there. So it takes care of the safety. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक. पणजे स्मार्ट सिटी शहरात कामा खातीर वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान कामगार येतात. एकल्याक वेगवेगळी व्यसनां आसात. ANC SP सुनीता सावंत उलयल्या. स्मार्ट सिटीत गांज्याची रोपां मेळटात ती खंय घडये ताका लागून आसूं येत. गांज्याची रोपां मेळटात ती एकेच सुवातेर न्ही. एकेच सुवातेर मेळ्ळ्यार खंय केस सिरियस. पणजे स्मार्ट सिटीत दिसान दीस एक गांज्याचें झाड किल्लिल्लें मेळटा. ताचेर ANCची SP सुनीता सावंताक विचारल्यार ती म्हणटा शारांत कामा निमतान भायल्या राज्यांतल्यान खुबशे लोक येतात. तांकां व्यसनाय आसतात. घडये ताचोच परिणाम आसूं ये. एकाच जाग्यार खूब झाडां मेळ्ळ्यार खंय केस सिरियस. There are chocolates, but there has to be a credible information that chocolate, what is Paris chocolate or something, has that something special is being given. So what is this special is being looked. Our Panjim city is becoming a smart city. Okay, lot many, as I said, lot many laborers are working. We have seen that some labor also are chewing pan and other such products. So, I mean, just one is a different type. But if it was really grown somewhere, then definitely it is a matter of a concern. But I look at it in a different way. If you just find one shrub, but different places, at different places, one or two. If it is at one place grown, like paddy field, yes, it is a concern. It is only that we have this smart city coming up, and in this only it is happening presently, one coming here and there. So we have workers coming from other states. So we know when these mostly these workers, I need not name the states, then it will be singularizing the state. So these people are in habit, and we have got so many people with ganja, and ganja is the major seizure in the state of Goa. प्रुडंटा खातीर रुपेश राव. कोलवाळे जेलीत 1,40,000 गांजा सप्लाय करपाचो यत्न फेल. बॉलाच्या आकाराचे गांज्याची पार्सलां भितर उडोवपाचो यत्न करपी 4 जाणांक पुलिसांनी धरले. एकलो खंय अल्पवयीन. तिगांक 3 दिसांची पुलीस कस्टडी. अल्पवयीनाक खंय जुवेनियल जस्टिस बोर्डा मुखार उबे करून पालकांचे सुवाधीन केलो.
कोलवाळ पुलिसांनी आज सकाळी बुधवारा सकाळी 4 जाणांक अरेस्ट केले. भितरले एक भितरलो मायनर आणि बाकीचे जे 3 जाण हे मेजर आसले. कोलवाळ पुलिसांक सेंट्रल जेल आहा तेंच्यांनी कंप्लेंट दिल्ली की तेंची जी फाटली प्रोडक्शन हॉल भिंत आहा ते भिंती वचून 4 जाण भुरगे गांजाचे बॉल करून ते वचून उडोवन ते सप्लाय करताले. आणि ह्या उपरांत कंप्लेंट दिल्या उपरांत कोलवाळ पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन केलें. इन्व्हेस्टिगेशन केल्या उपरांत CCTVचेर तांकां ते 4 जाण ते गांजा सप्लाय करतात हे कळ्ळें. आणि त्या उपरांत कोलवाळ पुलिसांनी आज सकाळी त्या 4 जाणांक अरेस्ट केले. आणि ही जी इन्सिडंट हो जाला हो 14 जुनाक जाल्लो. त्या उपरांत आयज तेन्ना कोलवाळ पुलिसांनी तांकां सकाळी अरेस्ट केल्या उपरांत आयज म्हापसा कोर्टान तांकां रिमांडाक उबे केले. त्या उपरांत म्हापसा कोर्टान तांकां 5 दिसांचो रिमांड दिला. फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आहा ते कोलवाळ पुलीस करतात. स्टुडंटा खातीर म्हापशेच्यान श्याम पडटा. मुळाव्या शाळेंच्या भुरग्यांक रेनकोट आणि युनिफॉर्मा खातीर सरकारान दरेकी 1100 रुपया पालकांक धाडल्यात. हे खेपे DBT वरवीं डायरेक्ट लाव म्हूण शिक्षण संचालक सांगता. वेगवेगळ्या स्कॉलरशिपी आणि हेर स्किमीं खातीर पालकांनी खंय CM पोर्टलाचेर वचून स्कॉलरशिपीक अर्ज करपाचो. भुरग्यांक रेनकोट आनी युनिफॉर्म दिता. युनिफॉर्म दिता पळय तो आमी शिवून दिताले पयलीं. आनी शिवून दितकीर एक म्हणल्यार तो युनिफॉर्म दिता म्हणल्यार टायम वतालो. त्या भायर सायजूय सारकी भुरग्यांक जायनाशिल्ली. सो त्या खातीर आमी लास्ट इयर पयल्या फावटी आमी ती इलेक्ट्रॉनीक ट्रान्सफर करून त्या भुरग्याच्या एकावंटाक पयशे घाले. युनिफॉर्माचे 600 रुपया पर चायल्ड आनी रेनकोटाचे 500 रुपया अशें मेळून ते 1100 पर चायल्ड पयलेच्या आनी तिसरेच्या भुरग्यांक आमी दिता. पोरू 10,000 परस चड भुरग्यांक ताचो फायदो जालो. आनी अंदू 9,900 सुमार भुरग्यांक फायदो जातलो. आतां मुद्दम आमी सर्कुलर काडून आमच्या सगळ्या ADIक अशें सांगलां की जाता तितले बेगीन पेरंट्साचे आतां ते सिम्प्लिफाय केल्ले आसा. पोरू कितें जातालें पोरू ते आमकां एकावंट नंबर घेवचो पडटालो आनी एकावंट नंबर दिता आसतना खंय तरी चूक जाताली. सो आतां ते आमी डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर तातूंत ते केल्ले आसा. चीफ मिनिस्टरान ऑनलायन पोर्टल स्टार्ट केला फॉर स्कॉलरशीप. खुबशे जाणांक खबर नासता ही म्हायती. CM पोर्टला वयल्यान जर तुमकां तुमी गेले जाल्यार रजिस्टर केले जाल्यार तुमकां खंयच्यो खंयच्यो स्किमी आसा त्यो ऑटोमॅटिकली कळटा. आनी तातूंत रोखड्याच 15 दिसां भितर 8 दिसां भितर पासून त्या स्किमीचो बेनिफीट मेळपाची शक्यता आसता. सो जांकां खबर ना ताणें CM पोर्टलाचेर वचून स्कॉलरशीप पोर्टलाचेर वचून म्हायती मेळोवची. चोडणाची फेरी बुडिल्ल्याची घडणूक ताजी आसतना धावजे कुमारजुवे न्हंयत एक फेरी बोट बंद पडली. व्हिडिओ व्हायरल. बार्ज चलोवप्याच्या लक्षांत हो प्रकार येतकच तो एका वाटेन रावलो. त्या वेळार फेरी बोट बार्जीक आपटपाची व्हडलें अपकीर्त टळ्ळें. मजगतीं इंजीन गरम जाल्ल्यान खंय फेरी बोट बंद पडली. थंड जाले उपरांत परत सुरू. सध्या तुम्ही एक सोशल मिडियाचेर एक व्हिडिओ व्हायरल पळयता आसतलो जो धावची फेरी ती बंद पडले म्हणून. आनी आमी तेजी म्हायती काडपाक ट्राय केली की कितें जाल्लें एक्चुअली ते रिजन कितें आशिल्लें. व्हिडिओन तुमी पळयलां आसतलें की एक फेरी आसा ती बंद पडलेली आसा आनी थंयच्यान बार्जो क्रॉस करता. सो बार्ज तिका वाट दिता वचपा खातीर. आनी व्हिडिओन अशें मेन्शन केल्लें की ती फेरी बंद पडलेली आसा म्हणून. आमी तेजी म्हायती काडली ऑफिशर्सा कडेन तेन्ना कळ्ळें की फेरी खंय ती बंद पडलेली खरी पूण ती अशी मेजर रिजन कांय नाशिल्लें. ती जो फेरी चलोवपी आसा तेणी मातसो एक्स्ट्रा रेस केली. त्या कारणान खंय ती फेरीची इंजीन आसा तें गरम जालें आनी ते खातीर खंय तें इंजीन गरम जाल्ले कारणान फेरी मातशी टायम बंद उरली. इंजीन बंद पडलें आनी थोड्या टायमा खातीर ती फेरी बंद उरयली. 10 मिनटां खातीर ती फेरी बंद उरयली. आनी जेन्ना तें इंजीन थंड जालें तेन्ना खंय ती फेरी परत स्टार्ट जावन जी फेरी दुसरे रॅम्पाक वचपाची गेल्ली आसा थंय खंय कोणाचो लोकांचें पॅनीक तशें जावना. लोक सगळे सुशेगाद आशिल्ले कित्याक इतको व्हडलो मेजर इशू जाल्लो ना. फक्त एक 10 मिनटां खातीर मातशी फेरी बंद उरली पण परत ती स्टार्ट जावन आपली जे डेस्टिनेशन थंय लोकांक पावयल्ली आसा. स्टुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकर. बस्तोड्या एका जोडप्याचेर हल्लो करपाच्या आरोपा खाला अटक जाल्ल्या तिगांक जामीन. आरोपी रंगनाथ विश्वनाथ शेटये, कौशल शेट्टी आणि विनोद शेटकाराक सशर्त जामीन दिला.
दरेकी 25,000 बॉन्ड आणि चौकशी पुराय जाय मेरेन सप्तकांतल्यान एक फावट म्हापशें पुलिशेंत रिपोर्ट करपाचे अटीचेर तिगांकूय जामीन. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.